नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग गोवात. सुयश गवणेकार. खबरो विस्तारान. कायदो मोडून बांदिल्ली बेकायदेशीर बांदकामां मनीसपणाच्या नांवान कायदेशीर करूंक मेळनात, हायकोर्टान स्पश्ट केलां. चिखलेच्या असल्या बांदकामां विशीं 44 अर्ज कोर्टा मुखार आयिल्ले. बांदकामां हवाई सुरक्षेक आडखळ थारूं येतात म्हूण स्पश्ट करून कोर्टान ते भायर मारले. ही बांदकामां रेग्युलरायज करपा विशीं 6 मायाक पंचायत संचालकाची सुनावणी आसा. चिखले वाठारांतल्या बेकायदेशीर बांदकामां विशीं 2018 हायकोर्टात जनहीत याचिका पाविल्ली. एव्हिएशन फनेल झोनात येवपी ही बांदकामां वडयात म्हूण संबंदीत अधिकाऱ्यांक हायकोर्टान ऑर्डर दिल्ली. मात अधिकाऱ्यांनी ती मोडुना. वेल्यान 45 मालकांनी पंचायत संचालकां कडेन ही बांदकामां रेग्युलरायज करूंक अर्ज घाले. तातले 44 जाण हायकोर्टात पावले. जनहीत याचिकेत पक्षकार करूं ना म्हूण तांचो दावो. हायकोर्टात आर्ग्युमेंट घालो तो असो: बांदकामां बेकायदेशीर आनी मान्यता नासतना केल्यात तरी ती रेग्युलरायज करपाचो हक्क आसा. निसर्गीक न्यायाच्या तत्वांचेर अर्जदारांक बांदकामां रेग्युलरायज करूंक संद मेळोवंकूच जाय. हो मनीसपणाचो इशू. बांदकामां वडेत जाल्यार अर्जदार सामकेच काबार जातले. बांदकामांची उंचाय पळयल्यार बांदकामां फनेल झोनात आसली तरी ती रेग्युलरायज करूं येतात. याचिकादारांचे अर्ज भायर मारतना कोर्टान निरीक्षण नोंद केले ते अशें: कंपाउंडिंगाच्या माध्यमांतल्यान पालिका कायदो कांय वेळार बांदकामांक रेग्युलरायज करपाक परवानगी दिता, मात दुर्दैव अशें की अपवाद नेम जावंक लागला. कायदो मोडून बांदिल्ली बेकायदेशीर बांदकामां मनीसपणाच्या नांवान रेग्युलरायज करूंक मेळची ना. हो मुद्दो हवाई सुरक्षेचो. घराचेर मीग विमान कोसळिल्ल्याच्यो घडणुको घडल्यात. अवमान याचिकेत अर्जदारांक हस्तक्षेप करूंक मेळचो ना. कारवाय थांबोवप शक्य ना. हायकोर्टात ह्या बांदकामां विशींचे अवमान याचिकेचेर 14 जूनाक सुनावणी आसा. तशेंच ही बांदकामां रेग्युलरायज करपा संबंदान पंचायत संचालनालयात केल्ल्या अर्जांचेर 6 मायाक सुनावणी जावपाची आसा. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. गोंय सरकाराक आतां पत्रादेवी पणजे मजगतीं NH-66 हायवे वेली फोंडकुलां 15 मे मेरेन पुरोवन घेवची पडटली. हायकोर्टाची सरकार आनी कॉन्ट्रॅक्टराक ऑर्द. 2019 सो मोठो जनहीत याचिकेचे सुनावणे वेळार हायकोर्टान ऑर्द दिली. कॉन्ट्रॅक्टरान पावसा आदीं ही फोंडकुलां पुरोवची म्हूण कोर्टान सांगलां. पावसाच्या दिसांनी फोंडकुलांचो खंय येरादारीक धोको. The work of widening of roads and construction of highways are going on in the state for long time, but the problem of potholes on the roads are not solved till date. Now the High Court has directed the respondent contractor companies to fill those potholes by 15th May. The High Court has observed that these potholes can be more dangerous during the monsoon and has directed Goa government to ensure that potholes are filled by 15th May. Mukesh Kumar for Prudent. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत दिल्ली पावलो. थंय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कडेन गाठ भेट. मुख्यमंत्री म्हणून दुसऱ्या टर्माचो पदभार घेतल्या उपरांत ताची प्रधानमंत्र्या कडेन पयली औपचारीक भेट. प्रधानमंत्र्या बरोबर गोंयच्या म्हत्वाच्या इश्यूचेर उलोवप जालें. मुख्यमंत्र्याची दिल्ली कांय केंद्रीय मंत्री आनी अधिकाऱ्यां बरोबर बसकाय आसा. आज सांजे तो गोंयांत येवपाचो. पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे दिल्ली गेल्लो. तो थंय केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी आनी केंद्रीय IT मंत्री अश्विन वैष्णवाक मेळ्ळो. खासदार श्रीपाद भाऊय ताचे बरोबर आशिल्लो. युनियन मिनिस्टर रेड्डीजी जे आमच्या गोंयचे प्रभारी आशिल्ले आमच्या इलेक्शना वेळार नोज वॉट इज गोवा एंड वॉट वी नीड टू. सिमिलरली अश्विनी वैष्णवजी जे आमचे IT एंड टेलिकम्युनिकेशन मिनिस्टर आसा तांकांय IT खातीर कितें गोंयांत जाय कशें जाय ते दे हॅव नो हाव, कित्याक ही वॉज देर अर्लियर इन गोवा एज अ MPT वायस चेअरमॅन. सो हॅविंग गिवन श्रीपाद भाऊ बरोबर तांचे कडेन काल दोगांक वचून भेट घेवन कर्टसी कॉल दिल्ली आसा. टुरिजम मंत्र्या कडेन उलयतकर द होल थिंग इज इफ वी नीड टू चेंज अवर बेज ऑफ वॉट वी आर टॉकिंग अबाउट एंड अ रोड मॅप वी नीड टू एन्श्युअर दॅट वी हॅव द रायट पीपल ऑन बोर्ड एंड द रायट थॉट प्रोसेस कमिंग इन. आमी इंडलँड म्हणलें, मेडिकल म्हणलें, एडवेंचर म्हणलें, लॉट ऑफ थिंग्स वी नीड टू पूट अक्रॉस. आनी ताच्या खातीर सेफ एंड क्लीन गोवा म्हणजे आमकां एक मॅसेज दिवची पडटली. who are coming to Goa as tourists are finding them safe and they're finding them clean. It is not only the question of beaches, it is the whole Goa which we need to look at. And ताच्या खातीर as we take things ahead, we need also to understand what the high quality tourists are coming down or what they would be coming down for what requirement. They come here for adventure, but adventure जाल्यार safety standards दिवचे पडटा. So there are a couple of things which we need to work on. ताच्या खातीर एक बरो consultant
maybe of a global standards is required to come in and pitch and tell us what we need to think about carrying things ahead. आता हे समज विचार आयले जाल्यार आमकां सपोर्ट जाय पडटा. Financial support from the center, which we would need to carry this type of things ahead. So we have discussed in detail how we can, in terms of nautical tourism, or what I have spoken earlier, how we can look at more avenues to attract high-end tourism. And the infrastructure support कितें जाय पडटलो, we have spelled it out. The Honorable Minister Tourism, along with Sripad Babu, have been very positive on supporting Goa as a mission Goa, as Goa already exists on the map of the country and the world as a destination for tourists. एक बरे टुरिस्ट येवचे म्हणून ताजेर जे आमी करतले ताजेर फुडल्यान ही वाटचाल लागतली. कमिंग डावन टू आय टी खातीर वी हॅड स्टार्टेड बस वाटेर मातशी अडकळिल्ली. आतां फुडें वता आसतना वी हॅव टुडे हॅड रिव्ह्यूज अँड फायनलायज्ड ऑन ईज ऑफ डुईंग बिझनेस ऑफ बोथ द पॉलिसीज स्टार्टअप आणि आय टी. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. सरकारी जाहिराती प्रमाण कंपन्यांनी नोकऱ्यांच्यो जाहिराती दिवच्यो, पोस्ट भरचे. कंपन्याक तशें कळोवंक कामगार आयुक्ताक सांगलां म्हणून श्रममंत्री बाबूश उलयला. ठरावीक काळ जालो काय कॉन्ट्रादा कामगारांक कंपन्यांनी खंय रेग्युलरायज करूंक जाय. कामगारांचो दिसवडो वाडयतले. स्किमी खातीर खंय कामगारांचो डाटा एकठांय करतले. Big companies are there. Suppose they have got around 400-500 workforce, but only say maybe 20 or 30 people are fixed. Rest are on contract basis. See, contract basis also has got to have a expiry period. You just cannot have a contract their lifetime. They also should be having say a permanent some fixed job of a permanent this thing for their life. Ultimately their livelihood is concerned, because then after this companies basically tend to just dismiss them of giving on some flimsy ground. So I told basically the labor department that this is the labor department that act what is in the benefit of the labor. That is very important. Every worker basically is enrolled, so that we can get a proper data of all the laborers. And there are so many schemes that for the welfare of the laborers. So we need to basically reach these schemes for their benefit. Okay. We have not revised the rates of daily wages for the past say 6 years. I think daily wages were around 307 rupees or something. Okay. And now we have taken the daily wages of other states also. While Delhi and Kerala, I think, looks to be on the higher side. Then plus we have seen what is the central government's basically daily wages. I think we are not even in par with that. I think on the basis. So you're looking to. So no, definitely the daily wages of this thing will be increased. घेऊ एक बारीकसो ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. हायकोर्टाची बडी पडल्या उपरांत रेल्वेच्या सुवातींनी धाडी. हाताक कोणूच लागना. परसकडे न्हयबाग पेडणेच्या पुलिसांनी पोर्ट्स कॅप्टनाची धाड. न्हंयत ना व्हडी, ना बोटकार, ना रेंव. न्हंय देगेवेली 31 रिकामी व्हडी जप्त. बेकायदेशीर रेंव काडप बंद करूंक सरकाराक जमना म्हणून हालींच हायकोर्टान चीफ सेक्रेटरी आनी DGPची एफिडेविट मागल्या. PI आनी मामलेदाराचेरय बडी पडल्या. Again, joint raid has been held with the captain of ports, and the information which we received from the sources and the captain of ports. Again, we held a raid over here at Naibag, Paraskade, and total altogether 31 boats that our entire boat was it is not in the river, it is bank of the river sidin सगळे वयर काडलेले आसा. टोटल 31 आसा. ती व्हेरिफिकेशन कॅप्टन ऑफ पोर्ट चालू आसा तेंगेलें, and whether it is registered or not, it is there they under तेच्या प्रोविजना प्रमाणे ते व्हेरीफाय करतले. नाव एंटायर बोट्स हॅज बीन हँडेड ओवर टू अस फॉर द गार्ड, and according to that आमी हांगा पुलीस लायता. आयज परतून आमी जशें सांगलेले फाटीं आमी खरेंच कारवाई करतले. जे खरेंच हांगा इल्लीगल आसा जाल्यार पळोवपाक तशें कांय ना. कित्याक आमी आज आमची कॅप्टन ऑफ पोर्टाची बोट घेवन आयिल्ले आसा हांगर. जर उदकान जर भोंवत जाल्यार थंय आमकां बोटी गावूंक ना उदकान. तेन्ना आमी पळोवंक गेल्यार सगळे वयर काडलेले आसा. आतां वयर काडलेलो आसा ताका लागून आमी ह्या जाग्यार आतां 31 व्हड्यो धरल्या, 31 व्हड्यो धरल्या हांगर आतां. आनी त्या व्हडयांक कितल्या जाणांक नंबर आसा, रजिस्ट्रेशन पेपर आसा ते चॅक करपाक लागून आमी कारवाई केल्या.
तो पर्यंत आमी आज ह्या पुलीस सांगले तांकां हँड ओवर करतले आनी ज्यांच्या कडेन कोणा कडेन पेपर आसा तेंच्यांनी दाखोवचे आनी बरोबर पोर्ट्स एक्टा प्रमाणे आमी कारवाय करून सोडटले. प्रताप सिंह राणेक आजीवन कॅबिनेट दर्जो दिले उपरांत ताचे खातीर स्टाफा विशीं मुख्यमंत्र्याचो सचिव IAS अजीत रॉयान क्वेरी काडिल्ली. RTI इन्क्वायरींत उक्ताडार. राणे खातीर 18 पोस्ट तयार करपा विशीं 6 एप्रिलाक प्रस्ताव आयिल्लो. राणेक ठरावीक अशें काम आनी जबाबदारी दिल्ली ना. ताका नेमको कितलो स्टाफ लागता तो GADन पळोवचो म्हूण रॉयान नोटींग घाल्लें. On 6th of April, when the file was moved for the creation of those 18 posts, when the file was placed before the Secretary to the Honorable Chief Minister, whose name is Mr. Ajit Roy, an IAS officer, Ajit Roy in his notings observed that the General Administration Department should first ascertain the exact needs of staff for Mr. Pratap Singh Rane, as he was not entrusted or given any task or job to do. So basically, it was the duty of the General Administration Department to assess the staff requirements of Mr. Pratap Singh Rane, as he was just going to enjoy the rest of his life as a cabinet minister without anything to do. But that suggestion made by Ajit Roy in his capacity as secretary to the chief minister was overruled by other officers, including the chief minister and of course earlier by the chief secretary. कसिनो फ्लोटर डेल्टीन कारावेलाक मांडवींतली ऑपरेशन्स बंद करपाची ऑर्द NGTन दिल्या. CRZ क्लियरन्स मेळ्ळा मेरेन बंदी. बेकायदेशीर ऑपरेशन्सां खातीर कसिनो कडच्यान लुकसाण भरपाय वसुलीचो आदेशूय NDTन राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाक दिला. ह्या भरपायेचे वसुलीचो वापर कसिनोन इबाडिल्लें पर्यावरण जाग्यार घालूंक करूंक सांगला. We had put a NGT case saying that these casinos were, one of the casino was brought in Ripandar. So we put a case to remove because they were destroying our fishermen's nets and all. They destroyed their nets and all. So they were destroying it. So we got it removed for Panjim. The NGT passed an order and brought it to Panjim from Salim Ali eco-sensitive zone. But what I argued was it was in CRZ 4, that is 12 nautical miles, 22.5 kilometers, it should go out because they are offshore casinos. Now CRZ 4, it might be a permissible activity, but they should have a CRZ NOC and all those things. Now for past so many years they don't have, so that compensation should go to the fishermen also. So after 6 years, the order of the NGT is reviewed. And they have passed an order that if they don't have a CRZ NOC, which I think that no one has, if they don't have this CRZ, they should stop operation from the night. Now, if they don't stop, I will go under section 26 on GCZMA chairman and this member secretary saying that they should be punished for 10 crores and 3 years imprisonment. That is under 26 if they don't obey the orders of the NGT. सद्याचे परिस्थितीत पेट्रोल दिवपाची शाश्वती ना. लोकांनी आता इलेक्ट्रीक बायक आनी गाडयो वापरूंक लागच्यो म्हणून मंत्री आमदार सुभाष फळदेसायाचो उलो. बायकाचे माळेंत DSP मोटर्सान नवो ब्रँड इथलॉर मार्केटांत हाडल्या. नावेली DSPचो शोरूम उक्तो जाला. उक्तावणाक आमदार उल्हास आनी विजय आशिल्लो. गोंयाक हो आयज पयलोच शोरूम हांगा ओपन जाता नावेली गाफिनो कॉम्प्लेक्स. हाका जर्मन टॅक्नॉलॉजीचो फूल मोटर येता. ही सिंगल चार्जाक आमकां फर्स्ट स्टार्टींग आसा 135 किलोमिटर टू 290 किलोमिटर इतली आमचे कडेन रेंज आसा. डिफरंट वरायटीज आसा. चार्जिंग युनीट जे आसा ते ऑलमोस्ट 2 युनीट कन्जम्पशन जाता.
जो आमकां किलोमिटर सादारण 10 पैसा विथ मेंटेनन्स 10 पैसा म्हणपाक येता 1,40,000 गाडी चालू जाता जी सिंगल चार्जाक 130 किलोमिटर वतली. सेकंड ऑप्शन आसा 200 किलोमिटर जी 1,65,000 240 किलोमिटर जी वतली ताका 1,85,000 जाता. आनीक हायेस्ट जी आसा 290 किलोमिटर 2,05,000 जातले. हाजेर आमच्या स्टेट गव्हर्मेंटान आमकां सपोर्ट दिल्लो आसा. स्टेट गव्हर्मेंटाची 24,000 सबसिडी जाता. आनी मार्केटां भितर तें प्रमोट करप अत्यंत गरजेचें आसा कारण दिसान दीस ज्या रितीन डिझल पेट्रोल म्हारग जायत आसा आनीक आमकां जी फॉरेन एक्सचेंज आसतली किंवा आमचे जे इतके मोठे लॉसीस जाता ह्या देशाक किंवा ह्या गोंयाक ते भरून काडपा खातीर इलेक्ट्रीक म्हणजे सवाय भितर ताका एक आमकां रिप्लेसमेंट मेळटा. आमच्या नावेलकारान त्याचा चडांत चड मोटरसायकली घेवन फायदो घेवचो अशें मागता कारण पोल्युशन फ्री अशी मोटरसायकल ही खरी गरजेची आसा. जे वॉर जाला रशियेक चालू आहा तेजेर पेट्रोल कमी जातलें अशें कांय चिन्ना ना. हे हातून म्हाका दिसता गोईंग इलेक्ट्रीक इज ऑल्सो पॉकेट फ्रेंडली. ही आशिल्ली सकाळची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.